रेवेचे धंद्या खातीर परमिटां दिवंक सरकारान मुजत 30 ऑगस्ट मेरेन वाडयल्या। जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा हो आदेश काढलो। रेवेचो उद्देग सुरू करपाक परमिटां खातीर सोमारा मेरेन खण खात्या कडेन इत्सुकांचे 90 अर्ज आयले। आयतार मेरेन खात्या कडेन फक्त 3 पाविल्ले। रेवेचे उद्देगा खातीर सोमार मेरेन खण खात्यान 90 अर्ज पावले। परमिटा खातीर 30 ऑगस्ट मेरेन अर्ज करूं येता। रेव काडपा खातीर खण खात्यान गोंयान 3 विभाग थारायल्यात। तेरेखोल, शापोरा आनी मांडवी न्हय हे 3 वाठारांनीच रेव काडपाक मेळटली। हे 3 वाठारांनी 10 सुवाती थारायल्यात। रेव काडपा खातीर कांय नेम पाळचे पडटले। एका घरात एकूच परमीट मेळटले। ह्या परमिटाचेर नोंद केल्ली 2 व्हडी चलोवंक मेळटली। एका परमिटाचेर एका वर्सान फक्त 2400 घनमीटर रेव काडपाक मेळटली। रेवेची येरादारी करपाक जिल्लोधिकाऱ्याची मान्यताय आसची पडटली। कामगाराक लायफ जॅकेट आनी हेल्थ कार्ड दिवचे पडटले। फक्त पारंपारीक पद्दतीन रेव काडपाक मान्यताय मेळटली। मशिनां वापरूंक मेळची ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। भाऊसाहेब बांदोडकराची 40वी पुण्यतिथ। सोमारा हे निमतान गोंयभर कार्यावळी जाल्यो। भाऊच्या पुतळ्याक फुलां हार घालून राजकी फुडाऱ्यांनी तांकां आर्गां ओंपलीं। पळयात मिरामार, म्हापशां आनी फर्मागुडये भाऊचे पुण्यतिथीच्यो कार्यावळी। सोमारा गोंयभर भाऊसाहेब बांदोडकराची 40वी पुण्यतिथ जाली। मिरामार भाऊचे समाधीचेर मुख्यमंत्र्या सयत हेर मंत्री आनी फुडाऱ्यांनी फुलाहार घालून आर्गां ओंपलीं। मुक्त गोंयचे पयले मुख्यमंत्र्याची पुण्यतिथ म्हापशे पालिकेनय केली। नगरसेवका सयत नगराध्यक्ष संदीप फळारीन भाऊचे पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपलीं। फोंड्या फार्मागुडयेर मोगोचे फुडारी सुदीन ढवळीकार, दीपक ढवळीकार आनी लहू मामलेदारान फुलाहार घालून भाऊसाहेब बांदोडकराक आर्गां ओंपलीं। भाऊच्या पक्षाक घटमूट करपाचो संकल्प मोगोच्या फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार केलो। आज म्हाका हांगा ह्या दिसा हांव शपथ घेता की जो मोगो पक्ष आसा तो वाडपा खातीर आमी सगळे संघटीत जातले आनी त्या खातीरूच मोगो पक्षाची घटना 50 वर्सां नंतर आमी बदललेली आसा। भाऊक आर्गां ओंपपाक रवी नायकय फर्मागुडयेर पावलो। मोगोचे फुडारी तेन्ना नाशिल्ले। रवी म्हणटा भाऊची धोरणां आयच्या फुडाऱ्यांक लागना। PWDच्या कारभाराचेर रवीन 4 तोमणे मारले। पण ताका लागून तेगेले कितें ध्येय आशिल्ले ते फुडें व्हरपाचे लोक विसरल्यात। ते लिडर विसरल्यात। ते लिडरांनी विसरूंक जायना। कित्याक तेजेर तुमी सगळे तरेचे लोक सत्ता भोगतात म्हणून आतां लोकांनी तांकां दाखोवन दिवपाची गरज आसा। म्हणून नाल्यार जे आयज कितें चल्लां मी केल्ले रस्ते आतां गेले, सगळे तरेचे गेले, कदंबाचेर गेले, 1,35,00,000 गेले। म्हणून अशे तरेन रस्ते तरी गेले, सगळे तरेचे पयशे लोकांचे पब्लीक पयसो। भाऊचे ध्येय तशें नाशिल्लें। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।